on the eve of monsoon arriving, CM सरान इन्स्ट्रक्शन दिले चीफ सेक्रेटरी की WRD आणि नंतर मायनून संध्याची मिटिंग घ्यायची म्हणून. सकाळी पहिले आज मिटिंग झाली WRDची. WRDने काही ठिकाणी पंप बसवलेले असतात आणि काही ठिकाणी पंप चालू केलेले असतात टू ड्रेन आउट द वॉटर. पण त्याबरोबरच मायनिंग ओनर जे आसा पळय न्ही, मायनिंग कंपनीज आसा तांकां हांव आयकता ते प्रमाणे यू कॅन कन्फर्म इट विथ द चीफ सेक्रेटरी. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की एज इट इज एज दे इज टू टेक केअर ऑफ. पयलीं जशी ते काळजी घेताले तशीच आनी आतां अंदूय बी ती काळजी घेवपाक जाय ते म्हाका खबर ना. यू हॅव टू आस्क टू. पूण सर तांकां एका म्हयन्यान सगळें खाली कर की अंदूच्या वर्साक तांणी मेंटेन करपाक जाय अशें म्हणून. यू कॅन फर्दर कन्फर्म इट आयदर विथ द चीफ सेक्रेटरी ऑर यू कॅन हॅव अ लिटल पेशन्स अँड कन्फर्म इट टुमॉरो मॉर्निंग विथ द सी. सध्या मायन ओनर्स केअर घेतले अशें म्हणून सांगलां म्हणून आयकलां हांवें. टुडे मॉर्निंग चीफ सेक्रेटरी हॅड कॉल्ड देम देअर रिप्रेझेंटेटिव्ह अँड दे हॅड अ मिटींग. त्या मिटिंगेत अशें जालां म्हणून आयकता हांव. कारण ऑल ऑफ इ सडन WRD जे आसा पळय न्ही, ऑल ऑफ इ सडन इतले सगळे पिट्स मॅनेज करूंक शकचे ना. उदक ड्रेन आउट करपाक जातलें पूण लँडस्लायड्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ते तितले मॅनेज करूंक जावचे ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ते कंपनीक सांगिल्लें आसा टू टेक केअर ऑफ दॅट. उदक काडपाक ते मशिनरीज तुमचेच म्हणजे पंप बी असतात ते काय मायनिंग आमचे जितले पंप आसा ते बसयल्यात सगळे मॉनिटर करतले सर हेचे. मॉनिटरींग कंपनीक जर सांगला जर जाय जाल्यार कंपनी करतली. बट एट द सेम टायम आमी पळयतले, आमचें लक्ष आसतलें ताजेर. WRD कितले पंप आसात 120 हॉर्स पॉवराचे मॅशीन? म्हाका डिटेल खबर ना पण सद्याक कंपनीक सांगला न्ही. कोंकणी उलयता हांव. ना कंपनीन ऑलरेडी थोडे पंप काडिल्ले कित्याक आफ्टर दॅट कंपनीक सकाळी सांगलां म्हणून आयकलां. त्यामुळे तुम्ही एक काम करा की हॅव अ लिटल पेशन्स आणि फाल्यां सकाळी तुम्ही चीफ सेक्रेटरी आसता न्ही ताजेर विचारल्यार ओके. I am going to Verna Industrial Estate, that is regarding the supply of raw water as well as water harvesting. थंय सिप्ला कंपनी आणि IFB कंपनी आसा, ह्या दोनूय कंपनीन जॉयंट वेंचर करून बरें वॉटर हार्वेस्टिंग केलें म्हणून आयकता हांव. म्हजें थीम अंदूच्या वर्साचें की वॉटर हार्वेस्टिंग. व्हेनी ट्रेन्स कॅच द रेन. व्हेनी ट्रेन्स कॅच द रेन अशे प्रकारचे स्लोगन आमच्या पंतप्रधानान दिल्ली पयलीं आनी ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी त्या नदरेन म्हजें अंदूचें थीम जें आसा पळय न्ही कॅच द रेन्स. तुम्ही जेन्ना हे उलयता कॅच द रेन्स तेन्ना फाटीं एक एग्रीकल्चर मिनिस्टरान असो ते हे केल्लो की दोंगरांनी डॅम घातले जाल्यार ते उदक काडप मेळटलें. तेजेर तुमचो कितें व्यू आसा? जेन्ना तुम्ही तेच तर काम WRD करीत आयलो न्ही. तेच तर काम WRD करीत आयलो म्हणून WRD कडेन जवळ जवळ 7 सुमार डॅम आसात. हाजे मुखारी 7 वयल्यान 8-9 करपाक पळयतले आमी. प्रयत्न आसतले. ऑफकोर्स मिनिस्टर म्हणटा उदक एक्सपोर्ट करपाक. ते नंतरचे मागीर. सध्या पयलीं आमकां गोंयकारांकच उदक सारकें बरोबर दिवया. आनी जेन्ना मागीर नंतर मागणी जाता आनी आमचे कडेन अवेलेबिलिटी एबंडंट आसता तेन्ना दिवपाचें पळोवया. सर तुम्ही अंडर सिटी म्हादेचे डॅम कितें जाला सध्या फॉलो? दॅट्स वॉट वी आर एक्सप्लोरिंग अबाउट 6 पॉयंट्स. 6 सुमार पॉयंट्स आमी एक्सप्लोर करतात ज्याचेर आमी डॅम घेवंक शकतात जावन. सर आणखी इश्यू म्हणटा तो फुकेरी डॅम. महाराष्ट्रात फुकेरी डॅम म्हाका खबर ना. आमी हियरिंग फॉर द फर्स्ट टायम फ्रॉम यू. तर महाराष्ट्रात चौकशी करून पळयता. CM फाटा डॅमान एक कमेंट्स दिले की अरे बाबा हांव चौकशी करून पळयता. म्हाका खबर ना. फुकेरी म्हणजे गोंया पडना ते महाराष्ट्रांत येतलें वचून पळोवचें पडटलें ना विचारचें पडटलें. विचारून सांगता मागीर. ओके सर तुम्ही 6 पॉयंट सांगले एक्सप्लोरिंग 6 पॉयंट्स एक्झॅक्टली खंयच्या डिटेल सांगता मागीर हांव. सी दिस जस्ट बेज कन्सेप्ट म्हणटात सो बेजीक कन्सेप्ट? ओके तातूंत 1-2-3 नांव आसा. सोनाल म्हणून एक आसा, नानोडे आसा. ओके ओके सर सोमेश्वर उत्सव जाता कोर्डे आय डोंट वॉन्ट टू मिक्स द इश्यूज. तो हे पावटी जायना I म्हणटा don't साळवले want to उदक mix कमी this. सोडला म्हणटा ते पावस चड पडलो I म्हणून. don't want to mix the issues. Okay, you can tackle that issue some other time. सर एक सेम Now you have come on the point of mining pits. एक सेम पार्सेकर सरान जो चांदेरचो प्रोजेक्ट सुरू केला जाता किती स्टेटस किती आसा चांदेर प्रोजेक्ट? म्हजी म्हायती प्रमाणे चांदेल प्रोजेक्ट चालू आसा आनी तातूंतल्यान लोकांक थंय उदक मेळटा आनी मेळटलें.